दिवचलच्या सरवण वाठारात इंटरनल रस्त्याचेर बुधवारा सांजे सुमार 5 वरांचेर एक भिरांकूळ अपघात घडलो. हो अपघात असो एके कारीन एके स्कूटरीक नेटाचो धपको दिल्ल्यान कार रस्त्याचेर मदींच उमथून पडली. जाल्यार स्कूटर झिळींनी घुसून ते स्कूटरीचो अक्षरशः चक्काचूर जालो. नशीब बरें म्हूण कार चालक आनी स्कूटर चालक सुखरूप वाटावले. मात हो अपघात पळयत जाल्यार सामको भिरांकूळ आशिल्लो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कार दिवचलच्यान सरवण गांवा कडेन वताली. जाल्यार सरवणच्या श्री सातेरी देवळा कडेन आशिल्ले देवतेच्या माथ्याचेर एक स्कूटर घेवन तरणाटो रस्त्याक कुशीक उबो आशिल्लो. ही कार जी नेटान आयली आनी ते कारीन सरळ स्कूटरीक धपको मारलो. त्या बरोबर स्कूटरी कडेन उबो आशिल्लो एक तरणाटो किरकोळ जखमी जालो. जाल्यार कार उमथून पडिल्ल्यान कार चालक भितर अडकून पडलो. थळाव्या तरणाट्यांनी मजत कार्य करून कार चालकाक सुखरूप भायर काडलो. गोमंतक टीव्ही खातीर सरवणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.